विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार। सत्तरी तालुक्यातल्या 12 ग्रामपंचायतींनी अजून प्रादेशीक आराखड्याच्यो प्रती पावंक नात। ह्या आराखड्यांत कितें आसा ते लोकांक कळचें न्ही म्हूण थळाव्या फुडाऱ्यांनी हो आराखडो दाबून दवरला असो आरोप जागृत नागरिकांनी केला। प्रादेशीक आराखड्याचो प्रश्न सध्या गोंयभर गाजता। कांय पंचायतींनी आराखड्यातल्या बऱ्याच गजालींक विरोध केला। ह्या आराखड्या विशीं सुचोवण्यो आसल्यार 5 डिसेंबरा मेरेन करच्यो अशी सुचोवणी सरकारान केल्या। वाळपय तालुक्यांत 12 पंचायती आसात। होणा, बिरोणे आनी पिसुल्ले ह्यो सत्तरी तालुक्यांतल्यो कांय मुखेल पंचायती आसात। अजापाची गजाल म्हणल्यार सत्तरी तालुक्यांतल्या एकाय पंचायतीन आजून खासा ग्रामसभा घेवंक ना। तांकां आजून प्रादेशीक आराखडोच मेळूंक ना। हे जे रिजनल प्लॅनाची कॉपी आसा ती अजून पर्यंत आमकां कित्याक पावयना त्याचो आमकां प्रश्न आसा। आणि जर हांव ऐकलां की जो पंचायतीच्या जे रिजोल्युशनां धाडपाक जाय ती 5 तारीख पर्यंत पावपाक जाय अशें हांव ऐकलां, पण अजून पर्यंत आमच्यो ग्रामसभा जावंक ना। गोंयांतल्यो सगळ्यो ग्रामसभा जाल्या आणि त्या ग्रामसभांनी सगळ्या त्या रिजनल प्लॅनाक विरोध केला। आमच्या रिजनल प्लॅनान सत्तरीचे आसा तरी कितें हें आमकां कळ्ळ्या शिवाय आमी विरोधूय करूंक शकना आनी कांय उलोवंक शकना। ताका लागून सरकारान ताबडतोब ह्या जे रिजनल प्लॅन आहा ते पंचायतीक धाडून दिवचे। सत्तरीच्या प्रादेशीक आराखड्यात कितें आसा हें लोकांक कळचें न्ही म्हूण प्रादेशीक आराखडो ग्रामपंचायतीक धाडूंक ना असो आरोप आदवोगाद गणपत गांवकारान केला। हो रिजनल प्लान आसा तो सत्तरीच्या खंयचेच पंचायतीन अजून पावूंक ना। हो जो आमदार आसा हांगातलो मंत्री आसा तो आपली मनमानी करूंक सोदता, लोकां पर्यंत कसलेच विशय पावूंक सोदिना जे लोकांच्या हिताचे आसा ते। आनी हो जो रिजनल प्लान आसा म्हाका दिसता तो सत्तरीन ज्यो मायनींग आसा त्यांच्या फायद्या खातीर केल्लो आसा जावं येत, म्हणून हो अजून पर्यंत पंचायतींनी खंयचेच ऑब्जेक्शनाक पावूंक ना। वाळपयच्यान आमचो खबराकार उदय परब। विरणेच्या रवीना रॉड्रिक्स मरण प्रकरणात 3 दोतोरांनी केल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर आता 5 डिसेंबराक सुनावणी जातली। दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयात सोमारा हे अर्ज सुनावणेक आयले। मात सरकारी आदोगाद आनी चौकशी अधिकारी सुटयेर आशिल्ल्यान न्यायाधीशान सुनावणी 5 डिसेंबराक दवरली। वेर्णाच्या रवीना रॉड्रिक्स मरण प्रकरणात वास्को पुलिसांनी 3 दोतोरां आड गुन्यांव नोंद केला। रवीनाच्या मरणाची चौकशी करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या समितीन वास्कोच्या पै नर्सिंग होमाचे संचालक डॉ श्रीधर पै आनी शांताराम सुर्वे हांच्या घाळपणाक लागून रवीनाक मरण आयले असो रिपोर्ट दिल्लो। त्या खातीर पुलिसांनी ह्या दोतोरां आड गुन्यांव नोंद केला। त्याच बरोबर दोतोर दिलीप आमोणकराच्या ह्या प्रकरणात कितें सहभाग आसा ताची चौकशी करची अशें ह्या अहवालात म्हणला। मात ताचे निश्चित ठपको सध्या अहवालान तरी दवरिल्लो ना। ह्या प्रकरणात अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तिगांनी मडगांव सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्यात। सोमारा हे 3 अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पळास आमकां सुनावणीक आयले। सरकारी वकील सुभाष देसाई सुटयेर आशिल्ल्यान सोमारा ह्या अर्जाची सुनावणी जावंक पावली ना। आता 5 डिसेंबराक ह्या अर्जाची सुनावणी जातली। मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। महाराष्ट्र सरकार आपल्या अनाथ भुरग्यां खातीर आश्रम उबारपाक दाखलो दिना। ह्या फुडें महाराष्ट्र सरकाराकडच्यान कसलेच अनुदान आनी मजत घेवची ना अशें सिंधुताई सपकाळ म्हणटा। पणजे अर्पण व्याख्यानमाळेंतल्या आयतारा निमण्या व्याख्यानात ती उलयताली। फोमेंतो आनी म्हापशेच्या रोटरी क्लबान पणजे फाटले 4 दीस व्याख्यानमाळ घडोवन हाडली। आयतारा निमणे व्याख्यान आशिल्ले। आयतारच्या व्याख्यानात सिंधुताई आवय आनी आवयचे म्हत्वाचेर उलयली। तिचे उलोवप आयकुपा खातीर सभाघर गच्च भरिल्ले। अनाथ भुरग्यांक सांबाळपाचो मोठो वावर सध्या सिंधुताई करता। जांकां आवय ना तांची ती सध्या आवय जाल्या। कितलीशींच भुरगीं सध्या तिचे कडेन आसात। ह्या भुरग्यांची रावपाची आनी हेर वेवस्था जावची म्हूण ती आश्रम उबारपाक सोदता। मात महाराष्ट्र सरकार तिका दाखलो दिना। आता सरकारा कडेन कसलीच मजत मागप ना अशें तिणें थारायला। मी परमिशन मागते शासनाचं, त्यावेळेस शासन मला काय म्हणतं माहिती, दुःखद आहे। शासन म्हणतं आम्हाला असं लिहून द्या की आम्ही ग्रँड मागणार नाही, मग आम्ही तुम्हाला मान्यता देतो। आता मी सरकारला लिहून देणार आहे मरेपर्यंत ग्रँड मागणार नाही, मी मरेपर्यंत ग्रँड मागणार नाही। आता मी सरकारला बिलकुल मागणार नाही, तुम्ही माझं सरकारला नाही, मी डोकं ठेवणार सरकारच्या सामने। आता ऍक्ट लेना देना नाही। आता तर माझेच पात्र मोठे झाले, मला कांदे द्यायला आले, आता काय गरज आहे मला, मात्र तुम्ही पाठीशी उभे राहा। मी आता सरकारला लिहून देणार आहे मरेपर्यंत ग्रँड देऊ नका, पण मी ज्या लेकरांसाठी घर बांधलंय एवढं बनवून करून बांधलं त्या लेकरांना त्या घरात येऊ द्या, एवढी मात्र परवानगी द्या। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। 19 डिसेंबरा पयलीं अध्यादेश काडून मया खातीर कायदो करचो, नाजाल्यार 1 ते 19 डिसेंबर मेरेन अशे 19 दीस मये भी विमोचन
भूविमोचन नागरिक कृती समितीन पणजे उपासाक बसपाय थारायला. हो प्रस्न तडीक लायलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात 8 दिसां भितर मया खातीर अध्यादेश काडटले अशें उतर सरकारान दिल्ले. मात आतां म्हयनो जालो तरी सरकारान कांयच जागमाग करूंक ना. हाका लागून मयेकार आतां सामके बेजारल्यात. हो प्रस्न सोडयलो ना जाल्यार विधानसभा वेंचणुकेंत मय मतदारसंघात काँग्रेसीच्या उमेदवाराक तेंको दिवचे ना अशी शिटकावणी मयेकारांनी हे पयलीं दिल्या. आतां ते 19 दीस उपासाक बसपाचे आसात. पण सरकार आमच्या गोष्टीकडे गंभीरतेन पळयना. त्या खातीर मयेचें आंदोलन जें आसा हें आंदोलन आतां उग्र करपाचें मयेकारांनी ठरयिल्लें आसा. आनी त्या खातीर 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर पर्यंत सदींच सकाळीं 10 ते सांजे 5 पर्यंत पणजे कस्टम हावजा कडेन सगळे मयेकार वचोन उपोशणाक बसतले. 19 डिसेंबरा पयलीं जर सरकारान हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार 20 तारखेच्यान आंदोलन जें आसा आंदोलन उग्र करपाची तयारी मयेकारांनी दवरलेली आसा. समितीचो सचिव म्हणटा मयेकार इतले दीस शांतिकायेन आंदोलन करताले, मात सरकाराक शांतिकायेची भाशा समजना. सरकारान अजूनय आमच्या ह्या शांतते कडेन लक्ष दिल्लें ना. म्हणून आमकां सरकार उग्र आंदोलन करपाक लायता काय कितें असो प्रश्न सगळ्या मयेकाराच्या मनान आयज घुवात आसा. मयेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव.